नमस्कार. दनपारच्या खबरांत कानिफनाथ तारेचो येवकार. खबरो विस्तारान. 2024च्या वेंचणुके आदी मोदी सरकाराचो निमाणो अर्थसंकल्पी अधिवेशनाची सुरवात राष्ट्रपतीच्या अभिभाशणात. तिणें फाटले 10 वर्सांचे मोदी सरकाराचे रिपोर्ट कार्ड मांडले. आज अर्थमंत्री अंतरीम बजेट अर्थसंकल्प मांडटले. फाटल्या अधिवेशनात निलंबित केल्ल्या खासदारांक परत घेतल्या. आता तरी शिस्तीन वागात. प्रधानमंत्री मोदीचे गोंय भेटेचे फाटभुंयेर विकसीत भारत विकसीत गोवा 2047 रॅलीची तयारी. 10 वर्सांत डबल इंजिन सरकारान केल्ली मुखेल कामां रॅलीच्या माध्यमांतल्यान प्रधानमंत्र्या मुखार मांडटले म्हूण मुख्यमंत्री उलयला. रॅलीचे सगळे तयारेचो मुख्यमंत्र्यान सगळ्या खात्यांकडच्यान नियाळ घेतलो. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हे 6 तारखेक गोंयांत येता. ताची पुराय रिव्ह्यू मिटींग घेवपाक सगळी डिपार्टमेंटां एक तयारीच्या नुसार सगळी डिपार्टमेंटां पुलीस डिपार्टमेंट पासून PWD डिपार्टमेंट इव्हेंट मॅनेजमेंट ऑर्गनायझेशन सगळे जाण कशा पद्दतीन रिव्ह्यू चल्ला तो. दुसरें आमी विकसीत भारत विकसीत गोवा 2047 हेच्या रॅलीचें नांव आसा आनी तेच्या अंतर्गत 10 वर्सांक डबल इंजीन सरकारान केल्ली कामां खंयची आसा ती हायलायट करपाक ती दाखोवपाक आनी त्या निमित्ताक PMच्या हस्ते तांकां सॅलिसिटेशन एप्रिसिएशन हें करपा खातीर ही रॅलीचो कार्यक्रम आसा. म्हणून तेंच्या ऑर्गनायझेशन तेंची तयारी कशी चल्ल्या ही पळोवपा खातीर ऑल फ्रॉम द RDA डिपार्टमेंट पासून ते एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पर्यंत ह्या सगळ्यांचो रिव्ह्यू आतां घेतलो. ऑलमोस्ट 50,000च्या वयर उपस्थिती थंयसर जातली हाची म्हाका खात्री आसा. मोदीचे जाहीर सभे खातीर मडगांवचो बस स्टँड फातोड्ड्या इंडोर स्टेडियमा लागीं शिफ्ट. स्टेडियमा कुशीक उक्त्या मळार 8 दिसां खातीर बस स्टँड. आज सावन 8 फेब्रुवारी मेरेन बसी थंय वतल्यो. 6 तारखेक मडगांव कदंबा बस स्टँडार सभा. मजगतीं मोदीचे येवकाराक जिल्लो अधिकाऱ्याची तयारेचो नियाळ घेवंक जाळवंडरा बरोबर बसका जाली. प्रधानमंत्री मोदीचे जाहीर सभे खातीर मडगांवचो बस स्टँड 8 दिसां खातीर फातोड्डे इंडोर स्टेडियमा लागीं शिफ्ट. 9 तारखेक आसा तसो परत मडगांवां. हांगासर क्यूज बीन आसताले पण सेम काउंटर्स थंय रेप्लिकेट केलेले आसा. व्हीलचेअर आहा फॉर हँडिकॅप पर्सन्स, वॉशरूम्स, टॉयलेट्स, मुवेबल टॉयलेट्स दिलेले आसा आमी थंय. क्यूज सेपरेट फॉर सिनियर सिटीजन. एवरीथिंग इज बीन सेम एज ऑफ नाव वॉट वॉज देर सेम एज बीन रेप्लिकेटेड ओवर देर. No, same road astalo until before 6th. On 6th this road will be closed. Before 6th the same road will be there. Like from Junction Nagar to same road astalo. So all the commuters are requested that from tomorrow from 1st we are shifting to the temporary bus stand and till 8th we are there. On 9th we are coming on the actual bus stand. मजगती मोदीचे येवकाराक तयारेचो नियाळ घेवपाक संबंधीत जाळवंडरा बरोबर दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्यांची बसका जाली. We took a review meeting at the district level, so all the preparations are on track. So what are the traffic arrangements? See, traffic, the police is coming up with a detailed plan. So there is 2 traffic arrangements. One is for the event, which is going to happen for a few days, and the other one is for the security traffic arrangement with respect to PMC event. But since both are going on, and we have directed them to take care of all the necessary this thing. So how many agencies are there now at present? All the major departments, PWD, electricity, waste management, corporation, collectorate. So at least 20 departments will be involved. प्रुडंटा खातीर सव्यो डायस. कला अकादमीचे नॉमिनेशन तत्वार दिल्ले कंत्रादार लक्ष दवरूंक खोलायेन चवकशेक नेमिल्ले समितीन वर्स सोंपत आयले तरी चवकशी सुरूच करूंक ना. 49 कोटीचे काम नॉमिनेशनार टॅक्टॉन बिल्डराक दितना स्कॅम म्हूण 2 कागाळी विजिलन्सात. समितीचो अध्यक्ष चवकशेक बसकाच आपयना. उरिल्ले 2 वांगडी सरकारा मेरेन पावले. स्पेशल रिपोर्ट. एके वटेन नूतनीकरण केल्ले कला अकादमीत उदक आनी सोरोप येवपाक लागल्यात, जाल्यार दुसरे वटेन कला अकादमीचे नॉमिनेशन तत्वाचेर दिल्लें काम सारकें आसा काय ना तें पळोवपाक नेमिल्ले समितीन वर्स सोंपत आयले तरी चवकशीच सुरू करूंक ना. कला अकादमीच्या 49 कोटीचे रिनोव्हेशनाच्या कामांत घोटाळो म्हूण विधानसभेत इशू तापिल्लो. ताचेर 2 कागाळी विजिलन्स खात्या कडेन पाविल्ल्यो आनी मुळावी चवकशी जाल्ली. मुळावे चवकशेत तथ्य दिशिल्ल्यान प्रशासकी आनी तंत्रीक नदरेन खोलायेन चवकशी करपाक 3 तज्ञांची समिती नेमिल्ली. 11 जानेर 2023 ह्या दिसा मुख्यमंत्र्यान समिती नेमपाक मान्यताय दिल्ली. आर्किटेक्चर महाविद्यालयाचो प्राचार्य डॉ. आशिष रेगे समितीचो अध्यक्ष जाला. GCAचो प्राध्यापक डॉ. KG गुप्ता, GSIDCचो GM संदीप प्रभू चोडणकार वांगडी आसा.
पयल्यो 2-3 बसका प्रवास भत्तो चवकशे खातीर बसपाचे सुवातीचेर चर्चा करपाक गेल्यो. GSIDCच्या कचेरीत बसून चवकशी सुरू करपाचें थारिल्लें, मात त्या उपरांत बसका जालीच ना. अध्यक्ष डॉक्टर आशिश रेगेन समितीची बसकाच आपोवंक ना म्हूण सुत्रां सांगतात. वांगड्यांनी याद करून लेगीत अध्यक्ष बसका आपयनाशिल्लो म्हूण सुत्रां सांगतात. प्रकरण इतल्यार सोंपना. समितीचो अध्यक्ष डॉक्टर आशिश रेगे चवकशी फुडें व्हरना म्हूण वांगडी बेजारले. दोनूय वांगड्यांनी डिसेंबरांत सरकाराक सगळो प्रकार लेखी कळयलो. सरकारान वांगड्यांनी दिल्ले चिटयेचेर अजून मेरेन कांयच केल्लें ना अशें सुत्रां सांगतात. आर्किटेक्चर कॉलेजींत विद्यार्थ्यांचें ग्रॅज्युएशना उपरांत अस्तित्व कितें हो वाद चालू आसा. प्राचार्य रेगे थंय घुसपला. तातूंत प्राचार्य डॉक्टर आशिश रेगे फुडल्या म्हयन्यांत निवृत्त जावपाचो. ह्या सगळ्या बोवाळांत कला अकादमी वयली चवकशी वर्सभर उमकळ्या. सरकाराक पयलींच ही चवकशी करपाची इच्छा नाशिल्ली. विरोधकांनी प्रश्न लावन धरिल्ल्यान दक्षता खात्याच्या सुचोवणेचेर तांणी चवकशी समिती स्थापन केली. तातूंत आतां अध्यक्षूच चवकशी फुडें व्हरपाक बसका आपयनाशिल्ल्यान विशय थंय चिड्डपाची चिन्नां. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार. कुर्टी फोंड्या रातीकडे फ्लॅट फोडून चोरांनी भांगार आनी कॅश धरून 5 लाखाचो मुद्देमाल चोरलो. फामिलींतलो एकलो JMCत एडमीट आशिल्लो. ताका लागून पुराय फामील घरा ना तें पळोवन चोरांनी फ्लॅट फोडलो. हॉस्पिटलांतल्यान घरा येतकीच चोरी जाल्ल्याचें लक्षात आयलें. पोलीस तपास चल्ला. आतां हे जाल्यार ते आमचे मातशे बापूय जेम्सान आशिल्लो. आमी सगळे थंय आशिल्ले. जेम्सन जेम्सान आशिल्ले आमी सगळे जाण. आमी भाव भाचो म्हागेलो, हे भाचो आनी भयण हांगा रावता. आनी ते कितें जालें तेंच्यांनी चॅक केल्यार काय खबर ना. तेंच्या रातीक 2:30-3 सुमार सगळे उदार फोडून बिडून भितरले सामान सगळे पयशे भांगर सगळे व्हेले तेंनी. कितें आशिल्लें म्हणल्यार भांगर कितलें म्हणल्यार नकलेस आनी कानातले आनी हे मोदी आनी पयशे कमी 2.5-3 लाख. 2.5 लाख टोटल भांगर बीन कितलें? 2 लाख. मागीर टोटल कितले? पयलींचो भांगर आतांचो न्हू तो. पयलीं ते भांगर नात म्हणे 50 ग्राम तरी जातले. 50 ग्राम. हय. म्हणल्यार पयशे आनी भांगर मेळून कितले जातले काय म्हणटा अंदाज? टोटल 5 लाख बसले. 5 लाख बसता. 5 लाख. सो तुमी कंप्लेंट बीन केल्या आतां पुलिसीन? कंप्लेंट केल्या सगळे केल्या. हेंच्यांनी आतां येता म्हणून सांगला. चेकींग करून आपूण तुमकां मागीर हे करा म्हणून सांगला तेंच्यांनी. कितल्यांक तुमी आतां काल हे थेफ्ट कितल्यांक जाले? सकाळी म्हणल्यार आमी बाबा हाडपाक गेले पयलीं. आमकां जेवणान ते टिचर दिले न्हू. तेंच्या आयले भयणी थंय मातशे जेवले बिले दनपार हांगा 2 घेवन दार पळयता म्हणल्यार म्हणलें आशिल्लें. शेजाऱ्या बिजाऱ्या कळयलें तांकां कांयच खबर ना. कांयच खबर ना. मागीर भयण येवन म्हाजी तांकां सगळ्यांक हे करून बोळ करून मागीर भितर येले. हवेली कुटीच्यान प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. घेवया एक ल्हानसो ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. गोंय सॉफ्ट स्टेट जाला. कायदो सुवेवस्था गलगल्याक. पुलिसूच मारबडे प्रकरणांनी सूर मारतना सांपडटा. गोंयचेर रीण वाडटा. जुवारीच्या लँड स्कॅमांत एक्शन ना. सरकार फकत इव्हेंट करता, उदरगत ना. म्हादयचेर जागमाग ना. विजयान अधिवेशनांतले ताचे इशू मिडिया मुखार फास्ट फॉरवर्ड केले. लोकसभेक देवंक पाशेंस ना. BJPत वचपाचो प्रस्नूच ना. खंय आहा पुलीस आमचे? लॉ एंड ऑर्डर कंप्लीट कॉलेप्स जाल्लो आहा. पुलीस ऑफिसर ह्या दिसांनी लोकांक खापयतात ते दिश्टी पडटा. दोडामार्ग वचून टायट जातात म्हणून दिश्टी पडटा. हें कितें? स्मार्ट सिटी सारकें फाटीचो कोणो तुजो खंय पावला तो सगळे पणजेकारांचो टेस्टिंग चालू आहा. तातूंत भितर कितें तें लोक उत्सव घालतात. सगळे ट्रॅफीक जॅम सगळे कोफुजावान इव्हेंटाचेर पब्लिसिटीचेर हफ्तो. सरकाराचें डेट 36,000 कोटीचेर पावला हे इव्हेंट करीत. सो अशें हें रॅकेट जर चलता. म्हजो एक ओवरऑल एक ओवररायडींग स्टेटमेंट आहा की गोवा इज बिकमींग अ सॉफ्ट स्टेट. सॉफ्ट स्टेट जाल्यार आमचे भितर कितेंय चलता आमकां आनी पचता. ताचे फुडें कांय जायना. कितें गेला हो कित्या खातीर वचूंक सोदता काय कितें आहा. म्हजी पार्टी आहा मरे म्हजे कडेन. बरें आमी वी आर सेईंग दॅट वी आर नॉट कॉन्टेस्टिंग लोकसभा. आमचे कडेन पयशे ना लोकसभा कॉन्टेस्ट करपाक आनी आमकां संवय ना भीक मागपाची. जर दुसरे कोण शकता ते मजान जायना तें. आमी जाता जाल्यार आमी करपी ना जाल्यार ना करपी. इफ आय हॅव टू गिव यू एन एक्सक्यूज इट विल नॉट बी लायक ऑल द अदर MLAs. इट विल बी अ बेटर एक्सक्यूज. सो डोंट वरी अबाउट दॅट. तूं तसो भिवू नाका.
दिता तो बरो सॉलीड दितलो आनी हांव तशें फाटल्यान देवान सांगलें म्हणून भितर वचपा मनीस न्ही. हांव जर भितर सरता जाल्यार हांव सांगून सरपी कित्याक तें आनी लिपून न्ही अशें कोणा कडेन ते स्पोक्समॅना कडेन उलोवन न्ही. सारकें डडडीत करपी हांव तसलो मनीस हांव. राज्य वित्त आयोगान राज्यपाला मुखार आर्थीक अहवाल दवरला. 2024 ते 2029 मेरेनच्या आर्थीक वर्सा खातीर पंचायत, जिल्लो पंचायत आनी पालिकां खातीर आयोगा कडच्यान आर्थीक आनी बिगर आर्थीक आदारा विशयी शिफारशी ह्या अहवालात आसा. हो रिपोर्ट मंत्रिमंडळा मुखार येवपाचो. गोंय राज्याचें तिसरें फायनान्स कमिशन जे आहा तेंच्यांनी आयज आपलो जो रिपोर्ट तयार केला तो गव्हर्नराक दिल्लो. हो रिपोर्ट फुडें कॅबिनेटा मुखार येतलो. थर्ड फायनान्स कमिशन म्हणजे खूब गॅपान जाल्ले, म्हणजे 2009-10 जे फायनान्स कमिशनाचो सेकंड फायनान्स कमिशन टर्म सोंपलो ते उपरांत 12 वर्सां सुमार स्टेट फायनान्स कमिशन फॉर्म जाल्ले नासले. 2022 ते तिसरे फायनान्स कमिशन ह्या सरकारान फॉर्म केलें आनी तेचें काम चालू आसलें. ह्या फायनान्स कमिशन हेडेड बाय जे रिटायर्ड IAS ऑफिसर फायनान्स सेक्रेटरी आसले दौलत हवालदार ते हेड करताले. दुर्गा प्रसाद म्हणजे प्लॅनिंग अँड स्टॅटिस्टिक्साचे डायरेक्टर, रिटायर्ड डायरेक्टर ते तितून वांगडी असले. आणि डायरेक्टरेट ऑफ अकाउंट्स गुरुनाथ पोटकार म्हणजे असले. हे 3 जाणांचे हे कमिशन असले. तेंच्यांनी मायन्यूट स्टडी केल्या. हे सगळे रिपोर्ट तयार करता आसतना ते गोंयच्यो जितल्यो पंचायती आहा 191 पंचायती, त्या सगळ्या पंचायतींनी तेंच्यांनी व्हिजीट केला, ते टायम स्पेंड केला, त्याची लोकॅलिटी, तेंचे रेव्हेन्यू, हे सगळे गजाली पळयल्या. ते उपरांत तेंच्यांनी सगळ्यो म्युनिसिपालिटी व्हिजीट केल्या, सगळ्यो दोन्ही आमच्यो जिल्हा पंचायत व्हिजीट केल्या. तेंचे काम, तेंचे रेव्हेन्यू प्रॉस्पेक्ट हे सगळे पळोवन रिपोर्ट तयार केला. तेंचे रिकमेंडेशन हे फायनान्शियल आणि नॉन फायनान्शियल रिकमेंडेशन असता. तेंचो फोकस असता तो मेजर्स टू स्ट्रेंथन लोकल बॉडीज आणि तेंचे भितर एक सस्टेनेबिलिटी हाडपा लोकल गव्हर्निंगान हे करपाक ते रिकमेंडेशन करता. तेंचे हे जे रिकमेंडेशन आहा तेजे प्रमाण मागीर स्टेट आनी सेंटरांतल्यान तेंचे फंडिंग जे जावपाक जाय वेगळ्या वेगळ्या सेक्टरान, वेगळ्या वेगळ्या विभागांनी ते जावपाचे असता. तेजेर हो रिपोर्ट आसता आनी हो रिपोर्ट जो तेंच्यानी आतां सबमीट केला तो 2024 ते 2029 म्हणजे 5 वर्सां खातीरचो हो रिपोर्ट आसा. आयज तेंच्यानी तो गव्हर्नराक दिला, तो मागीर गव्हर्नमेंटा येतल्यान तो कॅबिनेटा मुखार पर्यंत हो रिपोर्ट येतलो. व्हिडिओ जर्नलिस्ट साहिल मांद्रेकरां, लौकीक शिलकार, प्रुडंटा खातीर. अयोध्येत श्रीरामाच्या प्राणप्रतिश्ठेच्या निमतान जाल्ल्या रामोत्सवात कुडचडेचो लोकरंग पंगड अयोध्येत मोरुलो आनी तालगडी ही गोंयची लोकनृत्यां सादर केली. लोकरंग पंगड प्रुडंटा कडेन उलयलो. गोंया खातीर अभिमानाचो खीण. खासा रिपोर्ट. अयोध्ये नगरा दशरथ राजा बा, अयोध्ये नगरा दशरथ राजा, अयोध्ये नगरा दशरथ राजा बा, अयोध्ये नगरा दशरथ राजा. सगळ्यांक येवकार. आयज आमी आसा कुडचडे वाठारांत आनी आयज आमी हांगासर येयल्ले भेट घेवपाक कुडचडेच्या लोकरंग ग्रुपाक, ज्यांच्यांनी अयोध्येन वचून फोक डान्साचो परफॉर्मन्स केल्लो. तर आमी तेंचे कडल्यान जाणून घेवया तेंचो अनुभव कसो आसलो तो. आमी जायते कॉम्पिटिशनान भाग घेवन खुबशी प्रायजी घेतली. तशें आमी गोंयच्यान फोक डान्स घेवन झारखंड, रांची, राजस्थान, उदयपूर, शिल्पग्राम, अमरावती, महाराष्ट्रा, तशें राजस्थान बिकानेर म्हूण थंय गेल्ले, झारखंड, रांची म्हणटाय थंय गेल्ले. आनी आतां लेटस्ट म्हणटा थंय आमी अयोध्यात रामोत्सवाक वचून आयले. तर आमकां आमची गोंयची कला घेवन अयोध्या ह्या पवित्रशा जाग्यार आमकां मेळ्ळी. तशेंच थंयचो एक्सपिरियन्स म्हणजे खूब आनंदी आशिल्लो, कारण थंय वचपाक, थंय पावपाकच एक आमी खूब भाग्यवान अशें म्हणपाचें आमच्या ग्रुपाक आनी आमचे समेस्त ग्रुप मेंबर्स. आमच्या प्रभू श्री रामाचें आमी दर्शन घेतलें. थंय सकाळी 5:30 आमी भायर सरले. टेंट सिटी म्हणटा थंय आमकां रावपाक दिलें. थंयच्यान एक 5 किलोमिटर सुमार आमी चलत गेले. 5:30 आनी संक थंय पावले. 6:30 कशें पावले. 1 वरा भितर आमचें दर्शन जालें. खरें बऱ्यांतलें बरें मंदीर अशें म्हणपाक शकता. सगळ्या जगांतलें बरें मंदीर अशें म्हणपाक शकता. आमी अयोध्या जाल्ल्या रामोत्सवाक तालगडी आनी मोरुलो हो डान्स सादर केल्लो. मोरुलो हो सरवणगांवचो आनी तालगडी आसा ती आमी शिगम्याच्या मांडार खेळटात. तालगडीचे आमी जे गीत वापरलां ते सगळे रामाचेर आदारीत आसा. ज्यो जती आमी वापरल्या त्यो रामाचेर आदारीत आसा. आनी आमकां येता आसतना जेन्ना आमी अयोध्येंतल्यान रिटर्न गोंयांत येवपा आशिल्ले ते आदल्या दिसाक आमकां
आमच्या काकाच्या हातीक जे दिसता राम सीता आणि लक्ष्मणाचे चिन्ह आमचे टोकन ऑफ एप्रिसिएशन म्हणून आमकां दिले. तशेंच आमच्या सगळे कलाकारांक ही शाल आमच्या रामाची शाल आमच्या गळ्यान घालून आमचो सत्कार असो केलो. तर हो आसलो आमचो गोंयचो लोकरंग ग्रूप जेच्यांनी अयोध्येन वचून परफॉर्म केल्लो. प्रुडंटा खातीर कुडचडेच्यान धर्मेश गावडे. पर्रा माडांनी ट्युरिस्ट स्पॉट नजरे मुखार दवरून ब्युटिफिकेशनाचें काम सुरू. थंय 2 पार्किंग लॉट करतात. रस्त्यार गाडयो पार्क करपाक दिवचे ना. टॉयलेट, चेंजिंग रूम, गार्डनूय आसतले. कळंगूटचो आमदार मायकल लोबो सांगता, ब्युटिफिकेशन जाल्या उपरांत फोटो सेशनाक गर्दी पडटली. पंचायतीकूय ह्या स्पॉटाचो खंय येणावळीक लाव जातलो. पर्रा माडांनी फोटो सेशनाक टुरिस्ट घे गर्दी करतात. रस्त्यार गाडयो लावन टुरिस्ट एन्जॉय करपाक मेकळे. थळाव्यांक त्रास जाता म्हणून मायकल खंय टुरिस्ट स्पॉट करता. एक बरो व्हडलो बोर्डूय येवपाचो आहा माडांनी म्हणून. एंड दीस इज अ व्हेरी फेमस कोकनट ट्री रोड. सो वी आर गिविंग सम लिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट ह्या रोडाक बाय मेकिंग सम टॉयलेट्स बिकॉज lot of Indian tourists come over here. We have made parking arrangement हिंगा केल्ले आहा. फुडें आनी एक केल्ले आहा. 2 पार्किंगां व्हडली केल्ली आहा. सो रोडार गाडयो पार्क जावच्यो न्हू म्हणून आमी सायडीक पार्किंग केल्लें आहा. तांकां आतां टॉयलेट्स आनी चेंजिंग रूम आनी एक लेडीज एक टॉयलेट, जेंट्स एक टॉयलेट थिंगासर which blends with the nature like a mushroom. We have done that. आणि हिंगा एक कोकनट एंड जॉयस एंड टायरन जे आमचे कोंगोडचे बरे फामाद आर्टिस्ट दे आर डुईंग सम विंग्स ओवर हियर, विंग्स ऑफ पार्रा म्हणून. आणि कोकनट ऑफ पार्रा इज बींग डन बाय डॉक्टर सुबोध केरकर, अ व्हेरी फेमस आर्टिस्ट ऑफ गोवा एंड इंडिया एंड वर्ल्ड. तेजे आख्खे संवसाराक तेजे आर्ट पावल्ले आसा. तेणें आमकां कोकनट व्हडलो पार्राचो नाल म्हणून करून दिल्लो आहा. सो तो तिका येवपाचो आहा ते लास्ट पॉयंटार. आनी बाकीचे धाकटुले फॉर द किड्स सम नायस आर्टिफॅक्ट्स वील बी पुट ओवर हियर फॉर फोटोग्राफी. इट्स मोस्ट फेवर्ड डेस्टिनेशन पार्रा माडांनी इज अ फोटोग्राफी पॉयंट. सो आमी हिंगासर जे कितें आर्टिफॅक्ट्स घालपाचे आहा दे आर ऑल फॉर फोटोग्राफी पर्पज. हें सगळें काम जे आहा हिंगा कंस्ट्रक्शन काम व्हडलेशें ना. हेका खाली पाथवे आहा आनी हेका जे आर्टिफॅक्ट्स केले ते हाडून इन्स्टॉल जावपाचे आहा. म्हाजे हिसपान अनदर मॅक्सिमम इन दीस मंथ बिफोर द मंथ एंड्स वी वील इनॉग्रेट द प्लेस. प्रुडंटा खातीर सौरव शिरोडकार. ही आशिल्ली दनपारची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, प्रुडंट प्लस ॲप, फेसबूक, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.